अस्मिताय दीस हो खूब मोठो दीस आणि सबंद गोंयकारांचो दीस. कारण ज्या वेळार हे डिसिजन 1967 जालें तेन्ना सबंद गोंयचे लोक आणि जाण जाल्ले लोक, शिक्षीत लोक अस्मितायेच्या शेवटेन रावले. हांव जरी आज मगो पक्षान आसलो तरी आमचे त्या वेळार घराणे मगो पक्षाचे समर्थक आशिल्ले. पूण सबंद भारतभर आणि महाराष्ट्रांतल्यान मगो पक्षाचे दबाव आशिल्ले. आणि अशा वेळार जे शिक्षीत लोक, जे गोंयचे प्रेम करपी लोक मगो पक्षांत आशिल्ले आणि सगळ्यांनी त्या दिसा मतदान जें केलां तें अस्मितायेच्या हाच्या हातूंतल्यान केलां. आनी त्या खातीरूच गोंय हें संघप्रदेश उरलें आणि गोंय विलीन जावं. आज हांव मनपसून सगळ्यांचें अभिनंदन करता, तांकां आर्गां ओंत्ता की त्या वेळार त्यांनी गोंयकारांक हातभार लायलो. तांणी आज खुबसां आमचे मदीं ना ज्यांनी आंदोलनात भाग घेतलो, ते खुबशे आमचे मदीं ना. पूण एज ए मगो पक्ष आणि एज ए लिडर ऑफ द हाऊस हांव मनपसून तांकां आर्गां ओंत्ता. तांणी अस्मिताय आमची दवरली, आमचे मुखार व्हरपा खातीर आमकां हातभार लायलो आणि त्या खातीर आमचे सारके आमदार त्या नंतर त्या विधानसभेत जन्म घेतले. ना जाल्यार आमचे सारके आमदार त्या विधानसभेत आसचे नाशिल्ले. आणि ते इतलेंच न्हय तर गोवा त्या नंतर स्टेट जाली आणि स्टेट जावन गोंयांत भरपूर प्रगती जाली. 14 वर्सां मागीर स्वतंत्र जावन सुद्दां गोंयचे लिडरांनी जे मुख्यमंत्री जाले त्यांचे बरोबर इतर सगळ्यांनी हातभार लायलो. त्या खातीर गोंय सबंद हातूंत नंबर 1 कशें भारतांत झळकता, देशाच्या नकाशाचेर झळकता. त्या शिवाय इंटरनॅशनल लेवलाकूय परत एकदा सगळ्यांत आजच्या दिसाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना ज्यांनी तांकां हातभार लायलो तांकांय हात दवरता. देव बरें.